गोंयांत फुडें भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। भंडारी समाजाच्यो दोनूय समित्यो आनी गट एकठांय आयल्यात। ह्या फुडें खंय भंडारी समाजाची एकूच समिती आसतली म्हूण गोमंतक भंडारी समाज सेंट्रल समितीचो अध्यक्ष अनिल होबळे उलयलो। फुडलो मुख्यमंत्री खंय भंडारी समाजाचो आसूंक जाय, मात रोखडोच न्ही म्हूण साळगांवचो मंत्री आमदार जयेश साळगांवकार उलयला। ज्यो समिती वेगवेगळ्यो जाल्ल्यो त्या समितीच्या नेत्यांनी निर्णय घेतलो आणि एकमेकांक समजून घेवन ते आज एकत्र येयले, त्या बद्दल हांव तांच्या मना पासून अभिनंदन करता। आणि अशाच पद्दतीन हे राज्याच्या आणि देशाच्या कामाक सगळ्यांनी एकठांय जावन आपले सहयोग ह्या कामाक दिवचो। विकासा खातीर देशाक फुडें व्हरपाक, समाजाक फुडें व्हरपाक अशी जेन्ना एकत्र आसतली तेन्ना जास्त ताकदीन आमकां सगळ्यांक फुडें वचूंक मेळटलें। आख्खें गोंयभर आमचो मेसेज गेला, जेणे करून आमचो यूथ जो आमचो फाटीं फाटीं रावतालो, कित्याक तुमचेच सारकें ना मरे, तुमीच सारकें ना मरे, आनी आमी कशे फुडें येतले, हे युथाचो विजय असो हांव म्हणटा। युथाक वालो रावंक दिता आनी यूथ आतां चड काम करतली भंडारी समाजाचें, हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां। आमी तुमच्या मार्फत आयज सांगूंक सोदता, आमी सगळे एक जाले। आमी पयले 5 पांडव आसलेले आनी थोडे आमचे 100 कौरव आसलेले, पूण आमी एकेच समाजाचे, एकाच रक्ताचे हे सगळे आयज आमी एकठांय जाल्यात। आनी फाल्यां कितेंय तर आमचेर संकट येयलें, कितेंय जालें जाल्यार सगळे जाण आमी एकठांय जाले। 100 आनी 5 105 म्हणून आमी लढाई मारतले आनी जंय जंय म्हणून आमकां कितें आडखळी येता ते सगळे आमी एकठांय जावन ताका आमी ताकदीन विरोध करतले। मुळात एकीकरण म्हणटा तो शब्द चुकीचो आसा। आमच्यान दुही केन्नाच नासली। आमी समाजान कांय हो समाज गोमंतकांतलो सगळ्यात मोठो समाज आसा। कांय गैरसमज हेवे दावे हे जावंक शकतात, पण दुही केन्ना आमच्या समाजा भितर आसची ना। खंयच्याय समाज बांधवाचें दुख्ख म्हणजे तें आमचें दुख्ख आसा। आमचे लिडर हांगासर बसलेले आसात, तेंच्यांनी आमकां सदांच बरो मार्ग दाखयला आणि त्यांच्या मार्गदर्शनान अजूनही आम्ही मार्गक्रमण करीत आसता। पॉलिटिक्स ना आपण येत्या त्या इलेक्शनाक तुमच्या समाजाक फायदो जातलो अशें तुका दिसता? समिती एक जाली कारणान हय पॉलिटिक्स फायदा तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट? उसके हिसाब से द नेक्स्ट इलेक्शन शुड सी अ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द भंडारी समाज। No, not that. We are not talking about the politics now. Please. You don't want the next chief minister. No. See. Now this is not the time to decide on politics. Please. Let the time come. मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। I'm not talking about any political party, but wouldn't you want a man from the Bhandari Samaj or a woman from the Bhandari Samaj to become a chief minister? No. See. We want. Yeah. Maybe in coming future you'll see a Bhandari Samaj leader sharing the chief minister. सगळे आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा खाला आयिल्ल्या अर्जांची माहिती आनी तांचो स्टेटस लोकांक कळचो म्हूण खंय वेबसायट करप चल्लां। मायन्स खात्यान हायकोर्टाक सांगलां, मायनिंगान इबाडिल्ल्यो शेत जमनी परत कसतले जाल्यार थंयचो धुल्ल आनी चिखल मायन्स खात्याक काडूंक सांगचो म्हूण गोवा फावंडेशन मागता। स्टँड क्लियर करूंक खात्यान वेळ मागला। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो उपेग जावचो म्हूण कांय मायनिंग डिपेंडंटा कडच्यान अर्ज आयल्यात म्हूण मायन्स खात्यान सोमारा हायकोर्टाक सांगलें। तांच्या अर्जांची माहिती आनी स्टेटस पोस्ट करूंक वेबसायट करपाचें खंय काम चल्लां। मायनिंग वाठारांत धुल्ल आनी चिखलाक लागून शेतां भाटां इबाडलीं। आतां मायनिंग बंद आसा। मायन्स खात्यान शेत जमनींतलो धुल्ल आनी चिखल क्लियर करून दिवचो म्हूण याचिकादार गोवा फावंडेशन मागता। अशा जमनींचो सर्वे करूंक आनी डिमार्केशन निश्चित करूंक वेळ लागतलो म्हूण सांगून मायन्स खात्यान प्राज मागलो। हायकोर्टान केस 23 जुलयाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।